नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मायनिंग पिट्स राखपाचें काम मायनिंग कंपन्याचेच माथ्यार. अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण काय म्हण WRDन हात केले वयर. कंपन्यो म्हणटा लेखी दिवचें. जुलयासावन केंद्राची राज्यांक GST भरपाय बंद. मिनाचेर निर्गत ड्युटी वाडोवन केली 50%. येणावळीचे संकट मुख्यमंत्र्यांनी मावीन दिल्लीचे दारी. अर्थमंत्र्यान विषय दुखल्लो. केंद्रान पेट्रोल डिझेलाचो टॅक्स देंवयलो तितली सूट गिरायकांक मेळना. कांय पंपाचेर रुपयाचो फरक. पेट्रोल पंप वाले म्हणटा प्रायस कट तात्पुरतो. पेट्रोल डिझेल GST हाडात. वाघेरी पर्यावरण संवेदनशील वाठार करपा विशीं मंत्र्याची रानां खातें. TCP अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा. दर 15 दिसांनी वाठाराचें सॅटलायट इमेजींग. कायदो मोडटल्यांक खंय सोडचे ना. अंदू कॉलेजींनी ऍडमिशनाक प्रॉस्पेक्टस आनी अर्ज फ्री. उच्च शिक्षण खात्यान केली घोशणा. 1 जून ते 20 जून मेरेन ऍडमिशनाचो पयलो रावंड. 3 कॉलेजीचे दरेकल्याक पर्याय. सरकारी कार्यावळींनी कोण कोंकणी उलयता. ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मावज्याचो प्रश्न. आमी आमच्या भाशेक वयर काडिना जाल्यार ती लँग्वेज जावन उरपाची शिटकावणी. जबाबदारी पेलवना ती पळोवन सरकारान पावसांत मायनिंग पिट्स राखपाचें काम निमाणे मायनिंग कंपन्याचेच माथ्यार मारलें. खणीची पालसणां कोसळ्ळीं वा तसलें कितेंय अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण काय म्हूण WRDन हात वयर केले. सुत्रां सांगतात मायनिंग कंपन्यो जबाबदारी घेवंक तयार. मात जबाबदारी घेयात म्हूण सरकारान खंय लेखी दिवपाचें. मायनिंग पीट राखपा खातीर सरकाराचे समितीन दिवचल 70तल्या 28 मायनिंग पिटांचे तशेंच धारबांदोड्याक कोडले मायनिंग पिटाचे इन्स्पेक्शन केले. सरकारान कांय पिटांचेर WRDक पंपूय बसोवंक सांगले. प्रकरण इतलें सोंपें ना. मशिनरी जाय म्हूण कळटकीच मायनिंग कंपन्यांक मागना सामग्री दिवची म्हणूनय सांगले. मात पावस तेंकलो आनी हो भार पेलोवचो ना म्हूण रियलिटी ग्रावंड चॅक जातकीच निमाणे मायनिंग पिटांची जबाबदारी मायनिंग कंपन्यांचेरूच घाली. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा फाल्यां कितें अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण. WRDक अचानक इतलो भार पेलोवचो ना. सरकारान शरणागती पत्करली. कारण ऑल ऑफ ए सडन WRD जे आसा पळय न्ही ऑल ऑफ ए सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना. उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितले मॅनेज करूंक जावचे ना. त्यामुळे म्हाका दिसता ते कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर. WRDन कांय खणींचेर पंप बसयल्यात. मात पिट्स मायनिंग कंपन्योच सांबाळटल्यो. आमचे जितले पंप आसा ते बसयल्यात. सगळे मॉनिटरींग कंपनीक जर सांगला जर जाय जाल्यार कंपनी करतली. पण सद्याक कंपनीक सांगला न्ही. कोंकणी उलयता हांव. कंपनीक सकाळी सांगला म्हणून आयकलां. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एज इट इज एज दे इज टू टेक केअर ऑफ. पयलीं जशी ते काळजी घेताले तशें तांणी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय. मायनिंग कंपनीक सांगिल्लें आसा की अंदूच्या वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून. मायनिंग कंपन्यांक मायनिंग लीज वाठार खाली करपाक सांगल्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी थंयच्यान आपल्यो मशिनरी हालयल्यो. मात पावस तेकिल्ल्यान सरकाराचेर मायनिंग पीट सांबाळपाची जबाबदारी पडली. जाचो धंदो ताकाच बरो म्हूण सरकारान मायनिंगवाल्यांकूच खणी राखूंक सांगला. दुसरे वटेन मायनिंगवाल्यांक लीज वाठार खाली करूंक सांगला तेन्ना फुडें आनी कायद्याच्यो कटकटी नाका म्हूण मायनिंगवाल्यांनी सरकारा कडच्यान खंय लेखी मागला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, सिद्धार्थ कांबळे आनी विनायक सामंत. मिनावेल्या 50% निर्गत ड्युटीचो विशय गोंयान अर्थमंत्री सीतारमणा मेरेन पावयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री माविन दिल्ली तिका वचून मेळ्ळे. निर्गत ड्युटीचे इश्यूचेर मागीर कितें तें सांगता म्हूण तिणें विशय धुकल्लो म्हूण कळटा. येता त्या जुलय सावन संकट गोंयचे दारी. GST केंद्राची भरपाय बंद करता. मायनिंग बंद. येणावळ वाडोवपाचो विशय अर्थमंत्र्या कडेन काडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि GST मंडळाचो वांगडी मंत्री माविन गुदीन सोमारा दिल्ली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक मेळ्ळे.
केंद्रान मिनाचेर निर्गत ड्युटी 30 वेल्यान वाडोवन 50% केल्या. गोंयचे मीन उद्देगाचेर परिणामा विशीं अर्थमंत्र्याचे बसकेंत चर्चा जाली. मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री माविनाची अर्थमंत्र्या बरोबर बसका जाली. मिनावेले 50% निर्गत ड्युटीचो अर्थमंत्र्या मुखार विशय आयलो. गोंय मायनिंग सुरू करूंक सोदता. गोंयचे मीन एक्सपोर्ट ग्रेड. 50% निर्गत ड्युटी गोंयचे मीन उद्देगाक बादतली म्हूण विशय काडलो. मागीर सांगता म्हूण अर्थमंत्र्यान विशय फुडें धुकल्लो. जुलय सावन राज्यांक केंद्राची GST भरपाय बंद. गोंयचे मायनिंग बंद. आधार फक्त टुरिजमाचो. जुलय सावन संकट गोंयचे दारी. वाडट्या खर्चात येणावळ वाडीचो सरकाराक हुस्को. अर्थ मंत्रालया कडेन आशिल्ले हेर विशयी चर्चेक आयले. अर्थमंत्र्यां बरोबर राज्याचे येणावळीचेर चर्चा जाली. राज्याचे अर्थीक परिस्थितीची म्हायती अर्थमंत्र्या मुखार मांडली. GST आनी हेर येणावळ कशी वाडोवं येतात ताचेर चर्चा जाली. बारीक राज्यां विशीं GSTच्या हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी विक्रम नायक. केंद्रान पेट्रोल डिझेलाचो टॅक्स देंवयलो तितलीच सूट गिरायकांक मेळना. कांय पेट्रोल पंपाचेर रुपयाचो फरक पडटा. पेट्रोल पंप संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी म्हणटा सरकारान प्रेस देंवयला तो खंय तात्पुरतो. केंद्र आनी राज्यांनी पेट्रोला वेले येणावळीचेर निंबून रावचे न्ही. प्रेसाचेर सारको कंट्रोल दवरतले जाल्यार खंय पेट्रोल डिझेल GSTंत हाडचेंच पडटलें. काल आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या फायनान्स मिनिस्टरान अनाउन्समेंट केली की आपण 8 रुपये देंवयले, which is going to give a relief of 9 rupees 50 paisa to the common man. आमकां सांगणें गेलें की पेट्रोल 9 रुपया 50 पैशान तुमकां फायनली तुमकां मेळटलें. कित्याक सरकारान 8 रुपये देंवयला म्हणून खंय तरी कॅल्क्युलेशन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो फायनान्स मिनिस्टर जेन्ना अनाउन्स करता तेन्ना इट हॅज टू बी मोर एन एक्युरेट अमाउंट. गोंया काल जो प्रायस रिडक्शन जालें ते 8 रुपया 76 पैसे तुज्या पेट्रोलाचेर जाले. डिझेलाचे 7 रुपया 10 पैसे. डिझेलाचे तिने सांगितले 7 रुपया 50 पैसे म्हणून. सो 7 रुपया 50 पैसे तांकां 46. पूण पेट्रोलाक जवळ जवळ 1 रुपया खंय तरी गायब जाल्लो आसा. वेदर इट इज द सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट, they are over depending on fuel income from the fuel sales. ते सामको सोपो मार्ग जाला की कितेंय जालें एक वॅट वाडयलो की पर लिटर वाडटा. पर लिटर वाडले की सरकारचो टॅक्साचो इन्कम वाडलो मागीर केन्ना तरी देंवय. पूण तुमकां जर इमिजिएट रिसोर्स जाय जाल्यार सरकार वॅट किंवा एक्सायज वाडयता. एक्सायज तरी बरी कंट्रोलान आसा पूण वॅट म्हणटा तो केन्ना वयर सकयल खूब जाल्लो आसा. तेन्ना डिपेंडन्सी ऑन फ्युअल by the states and by the central government must be reduced. That is the only. So they must also have different sources of income. अंदू कॉलेजींनी ॲडमिशन प्रॉस्पेक्टस आनी अर्जाक फी ना. भुरग्यांनी डावनलोड करून भरून अपलोड करपाचे. उच्च शिक्षण खात्याचो नोडल ऑफिसर दोतोर महादेव गांवस सांगता. 1 जून ते 20 जून ॲडमिशनाचो पयलो रावंड. भुरग्यांक 3 कॉलेजींचे पर्याय. ॲडमिशन जातकीच फी भरप. एजामी चालू आशिल्ल्यांनी अर्ज भरूं येता. सध्या CBSE आनी ICSE परीक्षा चल्ल्यात. We'll be starting from 1st June onwards. All the students who wish to apply for any other courses which are offered in this area as well as the government colleges which are under the DHA, Administrative of DHA, will have to apply through the online mode. The link for the application for this admission will be available on the DHA website. This is a common platform and common portal to apply for any of the courses or any other programs for any of the colleges which are under the DHA. So the student need not approach to individual college or for a prospectus. They can directly apply through this link which is available on the DHA portal. The prospectus of all the colleges for the courses which are offered are available in the digital mode. They are also available in the e-mode. So the student who wish to apply for 2-3 colleges need not have to buy those prospectus, whereas they can just download those particular prospectus which are available in the respective website of the colleges. So once the portal is open, the student has to register themselves first and then continue with the application. Now, while continuing the application, the student need to have certain mandatory documents such as their SSC mark sheet, 12th mark sheet,
And in case if they are applying under any reserve categories, they need to have those valid documents, either it is in SC, ST, OBC, or even in the EWS category. Since the only 12th standard board results are out, but the other board results are not declared yet, so we don't want to deny those students from applying through the admission process. So even those students whose results are not declared will be able to apply, but the admission will be subject to uploading of the valid documents once their results are declared. वाघेरीक पर्यावरण संवेदनशील वाठार घोषित करपा विशीं राना मंत्री विश्वजिताची राना खात्यांनी TCP अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा. विश्वजितान ट्वीट केलें, दर 15 दिसांनी खंय वाठाराचें सॅटलायट इमेजींग तंत्रज्ञान वापरून नजर दवरपाची. राना वाठारांतल्या कत्तलीचो रिपोर्ट मागला. कायदो मोडटल्यांक सोडचो ना म्हूण विश्वजिताची शिटकावणी. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. फोंडे डेंग्यूच्यो केशी वाडूंक जायना म्हूण उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या दोतोर आनी नगरपालिकेची बसका जाली. फोंडे डेंग्यूच्यो 5 केशी मेळ्ळ्यात. आनीक वाडूंक जायना म्हूण पालिका यत्न करतली, लोकां मदीं जागृती करतले. सगळ्या नगरसेवकांची शुक्रार मेरेन बसका घेवन शारांतले डेंग्यू मलेरियाचो बंदोबस्त करतले म्हूण नगराध्यक्ष सांगता. फोंड्यांत 4 ते 5 केसी आसा पुर्ला सिटीन. सरावंडींग एरियान थोडी मातशी आनी थोडी चड आसा. सो आमी कॉर्डिनेशन करून तेंचे वर रिगार्डींग फॉगींग आसूं, अवेरनेस आसूं, की व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा अवेरनेस. आज डॉक्टर स्मितान सांगिल्लें त्या प्रमाणे, डॉक्टर मडकयकर सांगिल्लें त्या प्रमाणे हांगा आमकां मेन आसा अवेरनेस आसा. उदक स्टँडर्ड करून दवरपाचें ना, टँक ओपन आसल्यार ती कवर करपाची. फावंटन्स आसता, फावंटन सुद्दां तो उदक साठोवन दवरपाचें ना, जाता सगळें ड्राय दवरपाचें. सो हे अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हांगा डेंगू केसीस फोंडा सिटी लिमिट्सान तरी कमी 4 ते 5 आसात. हेजेर 4 ते 5 आसून सुद्दां आमी तेजेर आमी कॉर्डिनेट करून फॉगींग वा जाता कितें अवेरनेस आमी वॉर्ड वायज आतां 15 कावन्सिलरांची डॉक्टरान आमी एक डॉक्टरान आतां सांगिल्लें पार्सेकर मॅडमान की आमी एक मिटींग घेतली 15 कावन्सिलरांची बाय फ्रायडे. आनी त्या मिटिंगेन तांकां सुद्दां कावन्सिलरान सुद्दां आपल्या वॉर्डान वचून अवेरनेस अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अवेरनेस केल्यारूच हे सगळे आमी 4 ते 5 केजी ती सगळी नील करपा जाता. सो हेजेर आमी मलेरिया डेंगू आसूं आनी बाकीचे नोटिफायड डिजीज आसा मलेरिया आसा आनी कितें हेजेर सुद्दां हेजेर आमकां प्रिकॉशन घेवप बऱ्या पडटलें. झोपडपट्टी वाठारांनी जागृतीक अडचण जाता. चडसो लोक खंय भाड्याच्या सुवातींनी रावतात. But we have done the vigorous control. There were the people who were storing again. Even the tires were kept on their house. My staff used to go and remove those tires again after 3 days. Again they were on top. The storage of the water. Then there is no proper disposal of the water. They were cleaning their utensils, clothes, washing. Everything was on open. And many of them are on a rented. The houses are given on rented. So when we tell them that you have to donate, you have to talk to the owner. So there was a little, problem for us, but then still the many people, local punch has also cooperated for this issue. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत सरकारी कार्यावळींनी कोण कोंकणी उलयता? ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मावज्याचो प्रस्न. हालीं कांय राज्यांनी कार्यावळीक वचपाचो योग आयलो. थंयचो लोक तांची सोडून दुसरी खंयचीच भाशा तोंडार येवंक दिना. आमी आमच्या भाशेक वयर काडिना जाल्यार ती एक लँग्वेज जावन उरतली. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकाराच्या सम्राट अशोक महाकाव्याच्या लोकार्पणाक मावज्याची उतरां. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकाराच्या सम्राट अशोक महाकाव्याचे लोकार्पण जालें. कार्यावळीचो अध्यक्ष दामोदर मावज्यान सरकारी कार्यावळींनी कोंकणीच्या वापराचो मुद्दो काडलो. गोंयांत सरकारी पावंड्याचेर जे प्रोग्राम जातात, कितले लोक कितले मंत्री कोंकणी उलयतात विचार करात. आमचे कितले सरकारी अधिकारी आसात आनी ती सरकारी अधिकारी सगळे IAS ऑफिसर झक मारीत उडिया भाशेंतल्यान उलयताले. रोखडोच म्हणजे ताजे उपरांत 8 दिसांनी हांव आसामांत गेलो. गुवाहाटींत तोच प्रॉब्लेम. 4 जाण स्टेजीर बशिल्ले, 3 जाण असमिया भाशेंत उलयले, हांव एकलोच इंग्लिशीन उलयलो. एक वटेन गिल्टी दिसता ह्या लोकां मदीं उलयतना, पूण आमचे गोंयांत मात हें घडना. आमची हें जो पर्यंत रोहन बाबाक गिल्टी दिसचें ना, जो पर्यंत आमच्या मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांक आनी ह्या ऑफिसरांक गिल्टी दिसची ना आपल्या कोंकणी उलोवपाक कळना सारकी, म्हणून तो पर्यंत आमची भास ही लँग्वेज जावन उरतली. कोण नाका भास म्हणटले, आमची लँग्वेज म्हणटले.
हे अशी पाळी आमचेर येवपाक जायना. आमच्या तोंडांतल्यान आमची भास म्हणटना आमची लँग्वेज म्हणपाचो प्रश्नच उप्रासूंक जायना. पूण ताजें कारण कितें, आमचें भाशण इंग्लिशींतल्यान जाता, आमचें उलोवप इंग्लिशींतल्यान जाता, हें आमचें दुर्दैव. आनी म्हाका चड करून हें सांगचें पडटा की ताजे ज्ञानपिठा उपरांत म्हाका लागून न्ही, ज्ञानपिठाक लागून खुबशें भोंवचें पडलां. आनी प्रत्येक कडेन म्हाका एक आनंद जाता की त्या थळाव्या लोकांक आपली भाशेचो इतलो आदर आनी अभिमान आसा की आपली भास सोडून दुसरे भाशेंतल्यान एक उतर पासून आपली तोंडां येवपाक दिनात. मायभास राखूंक फुडले पिळगेक तेंको दिवंक जाय म्हूण पर्वरेचो आमदार उलयलो. आयच्या काळात म्हाका दिसता खरेंच इम्पॉर्टंट इज टू सी दॅट वी हॅव आवर व्हॅल्यूज रायट. आनी हे सगळे व्हॅल्यूज धरतले जाल्यार मायभास आमकां राखून दवरची पडटली. ही मशाल समज फुडें व्हरतले जाल्यार प्रज्वल साखरदांडे सारकेले, ना जाल्यार आमचे दामोदरबाई, बाकीचे हांगा सगळे बशिल्ले ज्येश्ठ, तुमी जशे फुडें व्हेल्या तशे फुडली पिढी फुडें व्हरपाची जी गरज आसा तांचो तुमी सगळ्यांत पाठिंबो तुमी दवरतले अशी आशा बाळगिता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. कोमुंदादींचे सुवातेर अतिक्रमणां गांवकारांची आसूं गोंयकारांची वा भायल्यांची ती मोडपूच योग्य. हळडुणेची कोमुंदा जमीन बळकावपाच्या केशींचेर आक्रमक जाल्या. कोमुंदादीक खंय आमदारांचोय तेंको ना, फंड ना, तरी लोकां कडच्यान पयशे घेवन प्रकरण कोर्टांत व्हरपाची तयारी. कायद्याचो भंय ना, सरकार सुसेगाद म्हूण खंय कोमुंदादी पोखोरतात. I have not received any support, nothing. That's why we will have to move to the court. If MLA was active and if he had to at least reply, yes, Melvin, something is going, I will do something, that was enough for me. Yes. But till date, I have not received anything. No funds in our Komnidas, I will tell you this. But we have contributed for our land, that we will not give our land whatever come or whatever may happen. So we have contributed for this reason from the Gaonkar's pocket, not from the Komnidas account. We have contributed and we will see that we will move to the court and we will see that all the structures, whatever encroachment walls have been done, will be demolished. Even a Gaonkar have constructed illegal, that is illegal. It's not that whether you're Aldonkar, whether you're outsider, whether you're Karnataka, no. What illegal is illegal, what encroachment is done on the land is encroachment done. Law is for everybody. To demolish, there is no way in this, because they have taken advantage. Because government is not taking action, no authority is coming forward, so they don't fear the law. गोवा डेअरीच्या बोर्डाची वेंचणूक जाता. 2022 ते 27 खातीर डेअरीच्या मंडळाची वेंचणूक 19 जुनाक. 20 जुनाक मतमेजणी आनी निकाल. सहकारी सोसायटीच्या स्पेशल ऑडिटरान जाहीर केलें. उमेदवारी अर्ज घेवंक सुरवात जाल्या. 30 मे मेरेन अर्ज घेतले. 31 तारखेक अर्जांची छाननी. 8 जुनाक उमेदवारांचे फायनल लिस्ट जाहीर. त्याच दिसा वेंचणूक चिन्ह दितले. फोंडें न्यू हावसिंग बोर्ड सोसायटीन दिस उजवाडे घर फोडी. चोरांनी दनपारां नरशिव नायकाचें घर फोडलें. 10 लाखांचें भांगर उखल्लें. सांजे घरांतली पावतकीर चोरांचें कर्म कळ्ळें. चोरांची दाराचे लॉक खिळी मोडून एंट्री. तेवटेन साळगांव पुलिसांनी दोगां कोंबडी चोरांक धरले. तिसऱ्याक सोदतात. तिगांनी सांगोळडा 500 कोंबड्यो सप्लाय करूंक आयिल्ली पिकअपूच उखल्ली. फोंड्या न्यू हावसिंग बोर्ड सोसायटीत सोमारा दनपारा घरफोडी जाली. चोरांनी 10 लाख रुपयांच्या भांगराचेर हात बोडायलो. चोरयेचो प्रकार सांजे उक्ताडार आयलो. पुलीस तपास चालू आसा. फॉरेन्सिक टीमूय तांचें काम करता. दुसरे वटेन साळगांव पुलिसांनी 2 कोंबडी चोरांक धरलो. 500 कोंबड्यो सप्लाय करूंक आयिल्ली पिकअप तिगांनी व्हेली. दोगांक धरला. तिसऱ्याक सोदता. एक पिकअप येताली, तितून लायव्ह चिकन असले, बॉयलर कोंबड्यो असल्यो. थंय 3 जाण गेले विथ एक्टिवा स्कूटर आणि त्या पिकअपीक आडयले तेंच्यांनी. तांकां
तीग जाणां असले पिकअपान, तांकां तिगांकू भायर आपयले तेंच्यांनी आनी तांकां तेंच्या हातींतले ड्रायव्हराचेर फोर्सफुली चावी काडली आनी तेंचेर ती पिकअप गाडी घेवन तेच्यान पळोवन गेले. तेंच्या गाडयेन तेंच्या वांगडा 5,000 असले, तेंच्या कडेन कॅश असले, अलॉंग विथ पिकअप 5,000 कॅश आनी 590 हे असले लायव्ह चिकन बर्ड्स असले. तांकां घेवन ते तेच्यान पसार जाले. एक वन ऑफ द एक्यूज हॅव डिस्क्लोज देअर नेम एज अ पुष्पा म्हणून, परशुराम कांबळी म्हणून. पूण तेणी डिस्क्लोज केलें आनी तुमकां जाय ते करा म्हणून सांगूंक लागलो. आपूण कोणाक भियाना. परशुराम कांबळीक अरेस्ट केलो. तेज्या कडल्यान आमकां तेजे आनी को एक्यूज असले तेजे नांव कळ्ळे, रिवील जाले. तेजें नांव आसा अजय देवुस्कर. तेकाय काल आमी अरेस्ट केला. आनी एक एक्यूज आसा तो अजून आमकां मेळोंक ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी श्यामसुंदर फडते. पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहनान पावसा आदल्या कामां विशीं तशेंच रस्ते, उदक, लायटीचे वेवस्थेचेर खात्याची रिव्ह्यू बसका घेतली. उपजिल्लोधिकाऱ्याक घेवन अरिश्ट वेवस्थापना विशीं बसका जाल्या. ताका पंचायती बरोबर बसून रिस्पॉन्स टायम आनी वेवस्था जाग्यार घालूंक सांगल्या. हायवेच्या कामाक लागून बुट्टी मारची न्ही म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन खंय उलोवप जालां. इन अ रायट मॅनर अशे सगळे डिपार्टमेंट्सा कडेन आमी आज रिव्ह्यू घेतले. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागलां की पंचायतीक तिनूय आनी झॅडपीक घेवन एक रिव्ह्यू घेवची, एक मिटींग घेवची. समज एनी कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार समज कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार वीच इज द नंबर ऑफ द मामलेदार दॅट हॅज बीन डेडिकेटेड फॉर एज अ हेल्पलायन ड्युरींग दीस मॉन्सून्स. पंचायतीक कितें सपोर्ट जाय पडटा इन टर्म्स ऑफ एनी कॅज्युअलिटीज जाल्यार वॉट इज द रिस्पॉन्स एरिया, हू आर सपोज टू डू, कमांड कंट्रोल रूम खंय आसा, तांचे रिस्पॉन्स टायम दिवपाक तांणी कोणा कडेन उलोवपाचें, पंच मेंबरांक कितें आसा, तांचें कॉर्डिनेशन कशें जावपाचें, हें सगळें आज डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां. एक रिव्ह्यू तांचे कडेन एक मिटींग घे इमिजिएटली. नॅशनल हायवे कॉन्ट्रॅक्टराचो एक इश्यू आशिल्लो रिगार्डींग द कल्वर्ट नियर टिकलो पेट्रोल पंप. कल्वर्ट सारको न बांदिल्ल्याक आनी पॅसेज ऑफ वॉटर न मेळिल्ल्याक कंटिन्युअसली दॅट वॉटर बीन स्टार्ट्स फिलींग द फिल्ड्स. ते करेक्शन अजून जावना, ते ऑन वॉर फुटींग घेवपाक लायिल्ले आसा. डेब्रीस अलॉंग द हायवे, gutters being filled with mud on the highway and off the highway. National highway PWD and state highways PWD दोगांकूय सांगलां की along with the panchayats to coordinate for internal cleaning of the drains आणि हायवेचेर नॅशनल हायवेज टू स्टार्ट इमिजिएटली क्लियरिंग द ड्रेन्स. कित्याक हें समज जायना जाल्यार इमिजिएटली एरियाज स्टार्ट फ्लडिंग. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.